नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो. 2002 हिट अँड रन केशीत सलमान दोशी 5 वर्सां कादय. सगळे आरोप सिद्ध. सलमानच गाडी चलयतालो, ताचो ड्रायव्हर न्ही, कोर्टान केलें स्पष्ट. विर्डी धरणाचे काम महाराष्ट्र दवरतलो बंद. गोंयच्या आर्ग्युमेंटा उपरांत ट्रिब्युनला मुखार स्टेटमेंट. गोंयाक उदकाचो थेंबो दिवचो न्ही, आदल्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ली मान्यताय. महाराष्ट्राचो आर्ग्युमेंट. गोंय भर राती अकस्मात जोगलां. गडगड उटंगाराचो पावस. घरां, रस्त्याचेर पडली झाडां. लायट गायब. गाडयो रस्त्यार आडव्यो. खांडेपार एक्सिडेंटात एकलो गेलो. कालोर 5 डिग्रींनी पडलो. मिकीक फरारी घोषित करपाची प्रक्रिया मडगांवच्या कोर्टान केली सुरू. मिकीक 30 दिसांचो प्राझ. शरण आयलो ना जाल्यार मालमत्ता करतले जप्त. मिकीची म्हायती दितल्याक 25,000चे इनाम. आणि केंद्र सरकाराच्यो 3 येवजण्यो पुराय देशासयत 9 तारखे सावन गोंयांतय चालीक. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमो येवजण, ज्योती विमो येवजण, अटल पेन्शन येवजण गोंयकारांकय. खबरो विस्तारान. वर्स 2002 हिट अँड रन केशींत सलमान खानाक मुंबयच्या कोर्टान दोशी थारावन 5 वर्सां कादय फरमायली. SUV सलमानच चलयतालो, ताचो ड्रायव्हर न्ही म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलें. सलमानान टायट जावन बांद्रा 5 जाणांचेर गाडी चडयल्ली. एकलो सोंपिल्लो, 4 जखमी जाल्ले. 13 वर्सांनी केशीचो निकाल लागलो. हत्येक जबाबदार, सुवातेवेल्यान फुजो, निश्काळजीपणा, पुलिसांक कळयलें ना असले आरोप सलमानाचेर आशिल्ले. हायकोर्टान ताका शुक्रार मेरेन जामीन दिला. सलमान खान दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको. बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है, लेकिन सभी धाराओं के तरह वो दोषी पाए गए हैं. 181, 182, 184, 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट. न्यायालय का कहना ऐसा है कि अशोक सिंह की जो गवाही है न्यायालय के सामने वो बिल्कुल झूठ गवाही है और इसे स्वीकार किया नहीं जाता. उनको जो है 25,000 का जुर्माना किया गया है और जो बाकी सेक्शन से जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें 500 रुपए जुर्माना, 2 महीने की सजा. बाकी जो लाइसेंस नहीं था मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वो शराब पी के ड्राइव कर रहे थे, पीड़ितों के लिए मुआवजा, पीड़ितों की मुआवजे की बात हुई है. हाँ, पीड़ितों की जो मुआवजा था वो कोर्ट में तो अलग था, वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन उनको 25,000 फाइन और 5 साल की सजा दी गई है. और जज ने शुरू में ही कहा कि सलमान खान आप गाड़ी चला रहे थे, आप इंटॉक्सिकेटेड थे, आप पे जो ये चार्ज थे, तो कोर्ट ने उनकी अशोक खान की जो दलील थी उसको खारिज कर दी. सलमान खान गाड़ी चला रहा था, जब भी एक्सीडेंट हुआ हमारा, गाड़ी वो चला रहा था, स्टीयरिंग तरफ से उसको उतरते देखा. बाएं राइट साइड से सलमान खान उतरा, लेफ्ट साइड से उसका पुलिस बॉडीगार्ड उतरा. हमको मुआवजा चाहिए बस, चाहे सजा दो चाहे फांसी दो, हमसे नहीं मतलब. विर्डी धरणाचे काम बंद दवरूंक महाराष्ट्र तयार जाला. विर्डी केशीचेर गोंयान बुधवारा आर्ग्युमेंट घाले. 6 वर्सां कामाचेर कोणेच हरकत घेवंक ना म्हूण आर्ग्युमेंटाचेर महाराष्ट्र धरणाचें काम चालू दवरूंक शकना असो आर्ग्युमेंट गोंयचे ॲडव्होकेट जनरलान घालो. आर्ग्युमेंट घाले उपरांत ट्रिब्युनलाचो आदेश पडचे पयलींच महाराष्ट्रान काम बंद दवरपाची तयारी दाखयली. ताचेर अर्ज ट्रिब्युनलान निकालांत काडलो. महाराष्ट्रान मंगळारा आर्ग्युमेंट घाल्ले. विर्डीच्या मुखेल अर्जाचेर सुनावणी जुलयांत जातली. आज सकाळी म्हजे रिजॉइंडर आर्ग्युमेंट सुरू जाले. रिजॉइंडरान ऑल दॅट वी आर सेइंग इज वी वर प्रेसिंग दॅट नॉट अ सिंगल ड्रॉप फ्रॉम Mandavi river which is flowing into Goa from Maharashtra should be reduced in any way, and we were pressing for complete stay of all works undertaken by Maharashtra. That is God's portion of the dam, because dam on either of the side has been constructed, only God's portion remained to be constructed. That dam was being constructed since 2007, so that was Maharashtra's main case, that since 2007 we are constructing, allow us to construct. Then I told them
that it is not a normal injunction matter which can be decided by principles of delay, laches, etc. This is between two states where they cannot go to any civil judge in a region. There are only a tribunal can hear. And once tribunal was constituted, we have filed the application the earliest. And therefore, today, after tribunal indicated their minds in very strong words to them, in the course of my rejoinder argument, Maharashtra immediately after taking inspection made a statement that they will not commence any work on the gorge portion. Other drinking water, etc., if they want, they are free to do that. There's no problem. Number two, they also irritated the earlier statement that they will not do any trans-basin diversion. Any component of work involving trans-basin diversion, or which would enable them to do trans-basin diversion, also they will not take up. Both the works and both injunctions are granted by tribunal in favor of Goa against state of Maharashtra. Now matter will be taken up for evidence, recasting of issues first. The matter will be heard somewhere in July now, because May, June is vacation. 2006 ते 2012 मेरेन गोंयान विर्डीच्या कामाचेर हरकत घेतली ना. आदल्या एका मुख्यमंत्र्यान विर्डीच्या कामाक एनओसी दिल्ली असो आर्ग्युमेंट मंगळारा महाराष्ट्र सरकारान घाल्लो. आदल्या दिसा एक थेंबो पसून उदक दिवपाक तयार नाशिल्ल्या महाराष्ट्रान बुधवाराक गोंयच्या आर्ग्युमेंटा उपरांत प्रकरण आंगार येताशें पळोवन काम बंद दवरपाचें आश्वासन दिलें. विर्डी केशीचेर फुडली सुनावणी आतां 2 जुलयान जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. राती अकस्मात जोगला आनी गडगड मारून पावसान सगळें गोंय हालयलें. कितलेशाच सुवातींनी रातच्यो गाडयो रस्त्यार आडव्यो जाल्यो. रस्त्यार चिकोल आनी अकस्मात उदक तुमिल्ल्यान चरयो फोंडकुलांचो लोकांक अदमास लागलो ना. खांडेपारा एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. हरमल काणकोण सारकेल्या वाठारांनी घरांचेर झाडां पडलीं. म्हापश्यां पणजे एक्सिडेंट जाल्यात. मात ह्या पावसान कालोर 5 डिग्रींनी देंवयलो. मंगळारा राती गोंयभर अकस्मात पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान गोंयभर बरोच धुडगूस घालो. परिस्थिती जाग्यार घालता म्हणल्यार फायर ब्रिगेडी आनी लायटीच्या खात्याच्यो टिमी रातभर बिजी उरल्यो. खांडेपारा अँब्युलन्स आनी कॅन्टरीच्या एक्सिडंटान एकलो गेलो. सोंपलो तो गांजे उसगांवचो पांडुरंग उर्फ संतोष नाईक. कॅन्टरीचो ड्रायव्हर सलीम पाशाक पुलिसांनी अटक केल्या. पावस आनी वाऱ्याक लागून चोडणा रस्त्यार 2 मोठी झाडां पडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. ताका लागून चोडणा रातीसावन लायट ना. बुधवारा सकाळी फायर ब्रिगेडीन रस्तो मेकळो केलो. दिवचल वाठारांतय मंगळारा रातीसावन सारकी लायट ना. म्हापश्या बोडगिणीत एक मोटरसायकलवालो गाडये सयत व्हाळान पडलो. बोडगिणींतल्या रस्त्या पोंदच्या व्हाळाचें बांदकाम चलता थंय लायट नाशिल्ल्यान रस्त्याचो अदमास येना जावन मोटरसायकल चलोवपी वेल्यान पडलो. पावसाचो मारो पेडण्या पसून काणकोण मेरेन बसलो. जिंतावाडी गांवडोंगरे घराचेर मोठें झाड पडून बरेच लुकसाण जालें. घराचे पाखे आनी वंटीचे मेळून सुमार लाखभराचें लुकसाण जालां म्हूण घरकार पांडुरंग गांवकार सांगता. रात्री वारा आयलो आनी पावस आयलो आनी वाऱ्याची मोठी वाटोळ जाली आनी जवळ जवळ 10:30 ते 11 म्हणल्यार त्या दरम्यान आमी सगळीं न्हिदलीं तेन्ना पयलीं बसलेले मागीर न्हिदपाक गेले. आड पडलो हांव. तो पर्यंत आवाज येयलो सामको मोठो आवाज येयलो. हांव बेगीन भायर धांवटा आयलो आनी मागीर पळयल्यार घर पुरा डॅमेज जालें. झाड पडलेलें हय. पिपळाची मोठी झाड आसलें तें घराचें पडलें. घराची एक रूम फूल कंप्लीट गेलो आनी एक अर्द गेलो आसा आनी घराक क्रॅक आयला आनी नळे वाशे सगळी गेल्या कडेन आसा आनी फुडल्यान हांवें पत्रे घातले थोडे ते पत्रे बी बँड जाले वांकडे जाले सगळे. जवळ जवळ 80-90 म्हण लॉस जातले. पावस आनी नेटाच्या वाऱ्यान पेडण्याय झाडां घराचेर आनी रस्त्यांचेर पडलीं. हरमला 2 घराचेर माड पडून लुकसाण जालें. घराच्या पाख्याचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून झाडां कापून कडेक काडली. मात ह्या पावसान गोंयकारांक कालोरांतल्यान मातशी थाकाय मेळ्ळा. पावसाक लागून 5 डिग्रीन तापमान देंवलां म्हूण वेधशाळा सांगता. As per temperatures, our maximum temperatures is remaining around 35 for the last 10 days. It remained around 35 only. But the minimum temperature, which was remaining around 26 or 27, dropped by 5 degrees. And today morning the minimum was 21.5. वेधशाळा सांगता ते कोतान फुडले 3-4 दिसान गोंयांत परत पावस पडूं येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.